म्हादय प्रवाहाच्या दुसरे बसकेचे मिनिट्सात म्हादयच्या इन्स्पेक्शनाविशीं उतरना कर्नाटकान विर्डीचेर महाराष्ट्रा आड घेतिल्ली हरकत मान्य, गोंयच्या उतराक वजन ना, कोंत ना। साउथ वेस्ट रेल्वेचो ट्रॅक जाग्यार पडूंक आनीक 2 दीस वतले लोंढा वास्को रेल्वे मार्गार सोनावळी दूधसागर मजगती घसरिल्ली मालगाडी, कोळशाचे डबे काडपाचे काम दीस रात। गोमंतक भंडारी समाजाचे आज जावपा आशिल्ले आम सभा आनी समितीचे वेंचणुकेक पणजे कोर्टाचो स्टे, समाजाचे कांय फुडारी म्हणटा सभा बेकायदेशीर। बँकांनी अनक्लेम डिपॉझिटां तुंबली, डिपॉझिटां क्लियर करूंक आरबीआय वरवीं बँकांची मोहीम उद्गम, पोर्टलाचो आधार डिपॉझिट क्लेम करपाचो नॉमिनी वारसदारांक उलो। बांगलादेशात हिंसाचारात हिंदूंचेर अत्याचार, देवळां घरांक उजो, 250 मेले, बांगलादेशातले हिंदू रस्त्यार, न्यूयॉर्कातूय निदर्शनां, गोंयांत हिंदू जनजागृतीन केलो निषेध। बागा दर्यादेगेर अनवळखी मनशाची बॉडी, जखमांच्यो खुणो, खुनाचो दुबाव, कळंगुटे पुलीस लागले तपासाक। वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह सुरू, गोंयकार भायल्या कलाकारांची भजनां, भक्तिगितांच्यो अखंड कार्यावळी, सप्ताहाचो 125वो वर्स सुवाळो उत्साह दबाजात। करंजाळे मिरामार दर्यादेगेर कोयराच्यो राशी, व्हांवन दर्यांत गेल्लो कोयर, दर्यादेगांचेर नुस्तेकारांक आडमेळी, बोल्सांतले मोडून नितळसाण, सरकाराचे बीच क्लिनिंग व्हांवले। उत्तर प्रदेशात रेंव पार्टीचेर पुलिसांची धाड, पार्टेक कॉलेजची 35 भुरगीं ड्रग्स आनी सोरो पिवन धुमशणां घालतात म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी, पुलिसांची एक्शन। पेपर लीक प्रकरणात फुडें धुकलिल्ली नीट पीजी परीक्षा, आज 2 शिफ्टींनी जातली परीक्षा। जम्मू काश्मीराच्या अनंतनागात आतंकवादी आणि सुरक्षा दळांमधी चकमक, भारताच्या एका जवानाक मोठी दुखापत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाडात पालसण कोसळिल्ल्या वाठारांची केली पळोवणी, आलाशिरो शिबिरांनी पीडितांची वासपूस, वावुरपी केंद्रीय दळाबरोबर बसका। $69 भारतीय अजून रशियाच्या सेनेत, बळजबरीन युक्रेनाचे गॅरात, 91वातले 14 जणांची सुटका, हाडले भारतात, विदेश व्यवहार मंत्र्यान दिली माहिती। बांगलादेशातल्या हिंसाचारा उपरांत हजारभर बांगलादेशींचो भारतात घुसखोरीचो यत्न, बीएसएफान अस्तंत बंगालच्या सीमेवेल्यान धाडले परत। कोलकातात हॉस्पिटलात प्रशिक्षणार्थी दोतोर चलयेचेर बलात्कार करून जिते मारले, बंगालातले दोतोर काम बंद करून रस्त्यार, आरोपीक अटक, ममता म्हणटा फाशी। वक्फ बोर्ड बिलाचेर शिफारशी करूंक 31 खासदारांची समिती, लोकसभेचे 21, राज्यसभेचे 10 खासदार, दुसऱ्या अधिवेशनातल्या पहिल्या सप्तकात समितीचो रिपोर्ट। भारत आणि मालदीवांमधी यूपीआय पेमेंटा खातीर कबलात, विदेश व्यवहार मंत्री जयशंकराचे मालदीव भेटेत कबलात, पर्यटन मळाक बुस्टर। मोदी मंत्रिमंडळाचो 24,657 कोटीच्या 8 नव्या रेल्वे प्रकल्पांक बावटो, 7 राज्यातल्या 14 जिल्ह्यांनी येतले नवे रेल्वे प्रकल्प। लिकर स्कॅमात जामीन मेळ्ळ्या उपरांत दिल्लीचो आदलो उपमुख्यमंत्री सिसोदियाचे दिल्ली हनुमानाच्या देवळात दर्शन, कार्यकर्त्यांचे सभेत मोदी सरकाराचेर चढाई। बांगलादेशाच्या सरन्यायाधीशाचो राजीनामो, आंदोलकांचो बांगलादेशाच्या सुप्रीम कोर्टाक घेराव, तो शेख हसीनाचो मनीस म्हूण राजीनाम्याची मागणी।